दिवचले जाल्ल्या क्रिकेट सर्तींत जैतिवंत जाल्ल्या वास्कोच्या आर.के. बॉयजांनी परतून एक फावट जैत मेळयला। आर.के. बॉयज टिमीन परतून एक फावट दिवचलच्या टिमीक हारोवन जैत मेळयला। हालींच वास्कोन जाल्ल्या फ्रेंड्स फॉरएवर फ्रेंडशिप कप सर्तींत आर.के. बॉयज टिमीन जैत मेळयला। आम्ही कंटिन्यू ही सेकंड ट्रॉफी जिंकलेली आहा। पहिली आम्ही ट्रॉफी बिचोली वचून जिंकलेली आहा आणि आम्ही आज परत ह्या टुर्नामेंटाक बिचोलच्यान ते हांगा येयलेले आणि तेंच्याच कडेन आम्ही ही परत ट्रॉफी जिंकलेली आहा। तसेच हो टुर्नामेंट केल्लो आमचे फ्रेंड्स फॉरएवर ग्रुपातले जे आमकां आमी मिस करता, अजित, डिस्को, शशांक आणि विकी, रोहित यांच्या नावान हो टुर्नामेंट केल्लो। आम्ही तांकां खूब मिस करता, सदींच आमी आमच्या मनान आसतले ते आणि त्यांच्या नावान हो घडोवन हाडलेलो टुर्नामेंट आमी आज जिंकलेलो आहा आणि हो तांकां आमी दिता। ही ट्रॉफी त्यांच्या खातीर हे केलेली आहा। ऑल फ्रेंड्स फॉरएवर आमकां तेंच्यांनी हो टुर्नामेंट ऑर्गनायज करून आयज आमकां आपयला फ्रेंडशीप कपाक, म्हणून तांकां देव बरें करूं म्हणटा। तेंच्यांनी हो टुर्नामेंट आयज इन द मेमोरी ऑफ अजीत, लेट अजीत, रोहित आनी डिस्को हेंच्या नांवान केला। आमकां आमी ह्या फायनलीक आतां पावल्ले आसा, पण फायनली कित्याक कोण तर जिंकता कोण लूज जाता। वास्को 11 जिंकलेले आहा आनी आमचे केबीसी फायनल लॉस केला। बट थँक्यू आमकां आपयल्या बद्दल आणि अशें ही परंपरा चालू दवरची अशें हांव मागता तुमचे कडेन की फाटले फावटी आमी तुमकां जशें आपयले थंय तुमी आमकां आपयल्या अशें आतां फुडले फावटी आतां बिठणाय जातलो असो तेंच्यांनी सांगला। फ्रेंड्स कप हे आमचे कप हे चालू दवरचे।